Ima baba baba shikar ima baba baba bala shikar. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Baba shikar ima baba baba bala shikar. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. आम्ही मागण्याद्वारे यायचे सेशन आम्ही प्रारंभ करूया. मोगळा बापा या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता. बापा या घडये खातीर तुका अर्घ दिता आसतना तुवें हांगासर एक कुटुंब जावन आमकां हांगासर तुवें आपोवन हाडला. तुझे उतार सांगतात 2 या 3 जण म्हज्या नावे खंय मेळटात थंयसर हांव आसा म्हण. वय बापा आज तू आमच्या सांगात आमचे भितरच तू आसाय. हे एक व्हडले महत्वाचे गुट जावन आसा बापा. तू आमचे भितरच वस्ती करनासाय. आमकां तू आज उतरा मुखांतर तू आमचे मुखार तू आमचे कडेन तू उलयताय. आमच्या लागीं तू उलयताय बापा. तुझे उतर ते जिवे जावन आसा. तुझे उतर ते क्रियात्मक जावन आसा. तुझे उतर ते 2 दरीच्या तलवारी प्रास हळदीक जावन आसा. तुझे उतरा मुखांतर मात्र आमकां सुटका बाप्पा आणि दुसऱ्या खंयतावनी आमकां ती सुटका मेळोवंक साध्य ना. आमचे स्वंत प्रयत्न आमी करच्या बऱ्या कामांत वा आनी खंयचे वरवीं साध्य ना बाप्पा. बगार तुझे उतर तुझी ती जनवाय तुझ्या उतराची ती जनवाय समजून आमी केदाळा जोन काण घेता त्या दाळा मात्र आमकां ती सुटका बाप्पा. आज हांगासर या झूम मिटिंगान वा युट्यूबार कोण पुराय हे टिचिंग आयकतात वा मुकल्या दिसांनी आयकतात सर्वांक तुका समर्पण करता. पवित्र आत्म्या तू आमकां आमचो सांगात जावन आसाय. तू शिकोंदार जावन आसाय. तू शिकयताय. तू आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या तू कितें हांगासर जाय तें तू शिकय. हे मागणे करता तुझे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. आमेन. Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू लॉर्ड. कशें आसा सगळें? आशीर्वादित. आशीर्वादीत. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही या संसारांत या एका संसारांत आमी जियेत आसतना आमी काम केल्यार आमकां पयशे मेळटात. वैगी आमकां पयशे मेळटात. कशें या संसारांत जियेतना ही ती करन्सी कितली गरजगी तशेंच देवाच्या त्या राजांत ते सर्गीर राजाचे ते आशीर्वाद आमी स्वीकार करीचे जाल्यार आमकां एक करन्सी आसा. ती करन्सी जावन आसा भावार्थ. कशें या संसारांत जियेतना या आमी फॉर एग्जाम्पल पळोवचें जाल्यार हांगा इंडियांत 1 रुपय ती करन्सी जावन आसा. वैगी तशेंच आमी देवाच्या राजांत जियेतना देवाच्या त्या सर्गी राजाचे आमी कितें जिजून जोन दवरलें आमी आपणायचे जाल्यार आमकां मस्त गरज आसा. करन्सी ती करन्सी जावन आसा भावार्थ. तशें जाल्यार ती भावार्थ कशें आमी आमचे ते चड करून काण घेवचें. भावार्थ
सगळ्यांकी सेम दिला, सगळ्यांकी इक्वल आसा, जाल्यार तो बोवार्थ कशें आमी चड करून काण घेवचें. आमी ह्या संवसारांत कितेंय काण घेवचें जाल्यार पयशे आमकां मस्त गरज, वैगी पयशे आमी दिवन कितेंय काण घेता. हांगाचे रुपीस, हांगाची करन्सी दिवन काण घेता. तेन्स आमी दुसऱ्या गांवांक गेल्या, फॉर एक्झाम्पल अमेरिका गेल्यार हांगाचे पयशे दिल्यार आमकां तेंचो सामान दितात की ना, दिनात. आमी तेंची करन्सी कितें आसा तें आमी यूज करूंक आसा. तशेंच एक देश येता न्हू, आनीक देशाक म्हळ्यार एका गांवांत आनीक गांवांक वेताना करन्सी डिफरंट आसा, मस्त व्यत्यास आसा वैगी ह्या संवसाराक. तशेंच देवाच्या राजांत आसच्या त्या करन्सीन ती व्यत्यास आसा. ह्या संवसाराच्या करन्सी की देवाच्या राजांत आसच्या त्या करन्सी म्हळ्यार त्या बोवार्थ म्हणल्या त्या करन्सी की व्यत्यास आसा, म्हळ्यार डिफरन्स आसा. कशें आमी ह्या संवसारांत कितेंय खाण घेवचें जाल्यार पयशे यूज करता गे, तशेंच सर्गी राजांत आमी कितेंय खाण घेवचें जाल्यार कितेंय आपणायचें जाल्यार आमकां मेन करन्सी जावन आसा बोवार्थ. ह्यो बोवार्थ मस्त गरजेचो जावन आसा. आमी सांगता आमकां बोवार्थ मस्त आसा, हांव बोवार्थ आसले वरवीं न्ही हांव जियोन आसा, वा बोवार्थ आसले वरवीं हांव मागणेकरण आसा, बोवार्थ आसले वरवीं हांव मिसाक वेता, बोवार्थ आसले वरवीं हांव तेर्स करता, वा आमी सांगता वय की. तशें जाल्यार आमी बोवार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां सांगूंक जाता की, वा बोवार्थ आमकां कशें मेळटा म्हणी, कशें आमचें तें चड करून काण घेत, वा बोवार्थ कशें आमकां आमचें तें उत्पन्न जाता म्हणी सांगूंक आमकां कळना. मस्त पटी पळया तुमी, आमी मस्त जाणांक विचारतना बोवार्थ म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ना, बोवार्थ म्हळ्यार हांव बोवार्थ बा, हांव मस्त बोवार्थान भरलां, हांव बोवार्थांत हांव जियोन आसा, हांव बोवार्थांत आसा म्हूण आमकां कडेन आमकां ती आन्सर मेळटा. जाल्यार आमी आमच्या ते आयिल्ले एक परिक्षे, वा आमचे ते आयिल्ले एक टेस्ट, आमकां कितेंय एक आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत कितेंय घडलें म्हळ्यार आमी तेच बोवार्थांत मुखार वेता गी. म्हळ्यार आमी बोवार्थ म्हळ्यार आमी चिंतलां हांवें केल्ल्या बऱ्या कामा वरवीं हांवें बोवार्थ चड करून काण घेयत. बोवार्थ वा हांवें डेली हांवें करची मागणी तीच बोवार्थ. आमी चिंचे तशें वय की न्ही, उलया तुमी. वय आं वय वय आमी चिंचे तशेंत न्ही बोवार्थ म्हळ्यार. इवन म्हाकाय हांवें चिंतलें सुमार वर्सां हांव न्हू, हांवें चिंतलें बोवार्थ म्हळ्यार हांवें करची बरी कामां, हांवें करचें कितें डेली प्रेयर जावंक पुरो, हें पुरो बोवार्थ म्हूण हांवें चिंतलें. तुमी तशें चिंतलें गी? होय सिस्टर, आमी तें चिंतल्या. बोवार्थ म्हळ्यार आमी तशेंत चिंता वय गी. वय एक्चुअली बोवार्थ म्हळ्यार बोवार्थ आमकां येयचे जाल्यार आमी पळोवंक गेल्यार पळया रोमन्स 10:17 आमी जेजू आमकां खंयी सांगना हांव तुका गूण करता, वा हांव तुका बरें करता, खंयी ना बायबलान. इवन आमी नवे सोडल्यान पळोवंक गेल्यार खंयी तें आमकां पळोवंक मेळना. आमकां सांगता तुजो बोवार्थ तुका गूण करता, तुजो बोवार्थ तुका बरी भलायकी दिता, तुजो बोवार्थ तुका बरी जाय जाल्यार तुका समृद्धी दिता, तुजो बोवार्थ खंय पळोवंक गेल्यार तुजो बोवार्थ म्हणटा. तेन्ना आमी चिंता बोवार्थ म्हळ्यार आमी केल्लें बरें काम तें बोवार्थ म्हण. एक्चुअली बोवार्थ म्हळ्यार तें न्ही. आमकां हें पुरा आमच्या ह्या संवसारांत आमकां कितें पुरा जाय, कितें हर एक आमकां देवान जोन दवरलें आमी खाण घेवचें जाल्यार बोवार्थ मस्त गरज. आमी सांगता न्ही ह्या संवसारांत आमी जियेतना एक व्हडलो पयसो आसलो मनीस जाल्यार ओ तूं व्हडलो मनीस, तूं काल सांगता ह्या संवसारांत पयशे आसले आमी सांगता न्ही तूं व्हडलो मनीस म्हणून वय की. तशेंच देवाच्या ह्या
अंत पळोवंक गेल्यार सर्गी राजांत आमी पळोवंक गेल्यार बोवाड आसलो मनीस व्हडलो मनीस आमी म्हणयत. वय कशें ह्या संवसारांत आमी सांगता, आमी उलयतना आमी सांगता नॉर्मली, ओ तूं पयशे आसलो मनीस व्हडलो मनीस वय गे सांगता गे, आमी सांगता वय गे. तशेंच आमी अंतू जियेतना ह्या सर्गी राजांत आमी पळोवंक गेल्यार बोवाड आसलो मनीस व्हडलो मनीस म्हणून आमी सांगयत. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. तशें Hallelujah. जाल्यार बोवाड म्हळ्यार कितें? बोवाड आमकां कशें येता? बोवाड आमी कशें आमचें तें आमी उत्पन्न करूंक जाता? कितें म्हणटा देवाचें उतर? रोमन्स 10:17. कोणी वाचतात गे? ओके सिस्टर वस्ता. तर संदेश ऐकले निमती बवार्थ उत्पन्न जाता आणि हा. क्रिस्ताक प्रगट केल्ले निमती संदेश ऐकोंक मेळटा. तर संदेश आयकल्ले निमते तेंत आमी इंग्लिशान पळोवंक गेल्यार ब्रदर इंग्लिश एक वाचूंक जाता गे? ते हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा. म्हळ्यार दोन पटी येता ते. आमकां कोंकणी बायबल पळोवंक गेल्यार ते एकच पटी आसा. आमी तेंत इंग्लिश बायबलान गेल्यार दोन पटी आमकां ते आयकूंक मेळटा. हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हळ्यार आमी एक पटी आयकतना न्ही, आमी आयकून आनी आयकून निरंतर जावन एक संदेश निरंतर जावन आमी आयकता. निरंतर जावन म्हळ्यार कंटिन्यूस जावन निरंतर जावन. मेळ्ळें गे ब्रदर इंग्लिश? प्रेज गॉड. Praise God. केदाळा आमकां बोवाड येता म्हळ्यार निरंतर जावन आमी आयकतना. खाली एक पटी आयकोवचें ताका म्हणटात आमी लोगोस वर्ड म्हण. एक पटी आयकता ताका कितें म्हणटा? ते लोगोस वर्ड. आमी लोगोस वर्ड म्हण सांगल्यार आमी आतां ब्रदरान वाचले बायबलांतले ते रोमन्स 10:17 वाचले. ते एक पटी ताणें वाचले म्हळ्यार बायबलांत आसलें, बायबलांत कितें बरयलां ते एक पटी आमी वाचतना एक पटी ते आमच्या कानाक आयकता ताका म्हणटात लोगोस वर्ड. लोगोस वर्ड म्हळ्यार एक पटी आमी आयकोवचें ताका. थंयच आमी निरंतर आयकता म्हळ्यार कंटिन्यूस परत्यान आयकता. हे दाळा ताका म्हणटा परत्यान आयकून भितर तावन एक वॉयस भायर येता. भितर तावन भायर येवचें ताका म्हणटा रेहमा वर्ड म्हणटा. समा आयका एक पटी तुमकां बायबलांत असले एक वर्ड एक पटी आमी वाचता जाल्यार ते लोगोस वर्ड आमी परत्यान निरंतर परत्यान कितें आयकून भितर तावन भायर येवचें जावन आसा ते रेहमा वर्ड म्हणटात ताका. परत्यान आयकोवच्याक रेहमा वर्ड म्हणून सांगतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. आता एक एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार तुमी बाथरुमांत नाल्ले टॅप आतांचे टॅप इझी तशी निशीन केले ऑन जातात. पयलीं परा कशें आसले ते गुंडायचे आसले वय गे. गुंडायतना तांतू इल्लेशे उदक येताले वय गे. चड गुंडायतना चड येता इल्लें करतना. फस्टाक इल्लेशें बारीक येता. तशेंच भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ परत्यान घडये निरंतर जावन आयकतना येवचो जावन आसा भावार्थ. आमी चिंता एक पटी मागणें आयकल्लें म्हाका भावार्थ आयलो. एक पटी हांव रिट्रीटाक गेली म्हाका भावार्थ आयलो. एक पटी हांवें बायबल वाचलें
म्हाका बावाडता इल्लो आमी मस्तुपटी हे स्क्रिप्चर आतां रोमन्स 10:17 मस्तुपटी आयकला आमच्या मनांत येता हें काले दिता हे आमी मस्तुपटी आयकला न्ही हे मस्तुपटी आयकला हें काले वर्ड म्हण ना ताचे भितरचे आमी समजून काण गेल्यार त्या वर्डाच्या भितरले त्या भितर तावन कितें वॉयस आयकता ते आमी समजून काण घेतना बावार्थ आमचे ते उपजाता बावार्थ उत्पन्न जाता बावार्थ चड जाता केदाळे आमी एक पटी केदाळे वाचताना वा एक पटी आमी आयकताना आमकां खंडी जावन बावार्थ येवंक साध्य ना त्या देखून आमी इंग्लिश ट्रान्सलेट वा KJV वर्शनांत आमी पळोवंक गेल्यार इयरिंग अँड इयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा म्हळ्यार दोन पटी केदाळाय आमी एक पटी आयकुनचे म्हणटाना ते लोगोस वर्ड जावन आसा लोगोस वर्ड म्हळ्यार बायबलांत बरयल्ले बायबलांत आसले पवित्र आत्म्याद्वारे बरयल्ली ती वर्ड जावन आसात ती लोगोस केदाळा ती परत्यान आमी परत्यान हें करता भितर तावन येवचो वॉयस जावन आसा रेहमा वर्ड म्हणटात ताका प्रेज गॉड त्या देखून आमी बायबल आमी केदाळे बायबल वाचताना वा टिचींग आयकताना आमकां ती परत्यान आमी आयकूंक जाय तो भितरलो वॉयस आमकां केदाळा मुसोरी तो भितरलो वॉयस आमकां आमच्या लागीं उलोवंक जाय आतां मस्तपटी पळय आमी सांगता न्ही हांव सगळो दीस सांगता बाय हें स्क्रिप्चर हांवें दिसाक 100 पटी सांगता हें स्क्रिप्चर हांवें 24 hours सांगलें 24 hours हांवें केलें जाल्यार म्हाका अंतू कांय अद्भुत पळोवंक जाते ना म्हाका अंतू कांय पळोवंक जाते ना कित्याक म्हणून सांगल्यार ते उत्तर मात्र तुमी सांगले भायर तावन मात सांगले भितर तावन तो वॉयस आयकून त्या वॉयसाच्या अंतू तावन तुमी उलोवनात प्रेज गॉड आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार जेजूच्या गायेतान हांव गूण जाल्या जेजूच्या गायेतान हांव गूण जाल्या म्हणून आमी सांगता पळय ते सांगता मात्र जाल्यार ते भितर तावन आमी ताचे त्या उतराचे आमी रियल त्या उतरा सांगत आमी वेल करसी लागी वा ते उतर आमी ध्यान के लागी त्या उतरा विशयंत हांवें चड आनी चड समजून जोड काण गेल्यागी ते दाळा मात्र आमच्या जिवितांत तें काम जावंक साध्य आसा हांवें केदाळा एक पटी सांगलें वा हांवें 5 पटी सांगलें हांवें 10 पटी सांगलें हांवें बडा करून भायर तावन हांव केदाळा सांगून गेली आमी डिफरन्स आसना आमी रेग्युलर करच्या मागण्या की आमी हें स्क्रिप्चर सांगचे की कांय डिफरन्स आसना वैगी आमकां बावार्थ येयचे जाल्यार बावार्थ आमचे ते उत्पन्न जायचे जाल्यार आमी परत्यान निरंतर जावन त्या उतरा सांगता आमी वेळ करसूंक आसा केदाळा मसोरी त्या उतरा सांगता आमी वेळ करसी नावगी त्या उतरा सांगता आमी रावा नावगी ते उतर आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक येवंक साध्य ना आमी जायते पटी पळयला आमी जायते पटी मिनिस्ट्री घेताना वा कोणी आमकां कॉल करता कोणी सांगतात आमच्या लागीं ना सिस्टर हें हांव मस्त पटी सांगलां हांवें उतर जाल्यार म्हाका कांय डिफरन्स दिसते ना जाल्यार तुवें खंयच्या रितीन सांगलाय कशें सांगलाय तें मस्त गरजेचें तुवें तें तुका भितर तावन तो वॉयस आयकून तुवें सांगलाय पवित्र आमी सांगचे जाल्यार आनी एक हांव एग्जाम्पल दिता कोणाक कोणी एक रीण आसता वैगी रीण आसता ताका रीण पाटी पावोवंक लास्ट डेट आसता आनी तो मनीस येवन ताका कॉल करून सांगता तुका हांवें मस्त पटी तुका टायम दिलो आतां तुका टायम दिना आनी तुवें इतल्या दिसा भितर तुवें एक 10 दिसा भितर म्हजे पयशे हाडून तुवें बांदी जाय म्हणून ओके ते दाळा ताचें तें काले उत्पन्न जाता ताका टेन्शन स्टार्ट जाता ताचें तें भंय स्टार्ट जाता हांवें कशें बांदचें कशें कितें करचें म्हणून तो लास्ट डे येता म्हणटा ताका भंय जाता भंय उत्पन्न जाता ताचें तें भंय चड जाता ताचें तें आनी ताका ते वर्ड सांगूंक ना कित्याक म्हणून सांगल्यार ताचे भितर वर्ड आसना देवाचें तें उतर आसना देवाचें उतर कितें म्हणटा सगळें
सेकंड कोरिंथ 8:9 तुझी दुबली काय हांवें ओन काणी आनी तुका हांवें ग्रेस्त केला म्हणटा ते उतार ताचे भितर नातले वरवीं ताका कितें जाता ते वर्ड पवित्र आत्मो ते वर्ड ताका उडासाक हाडिना. आतां फॉर एक्झाम्पल आनी एक सांगचें जाल्यार तुमच्या घरा नवेन्स एक लॅपटॉप हाडले. तो लॅपटॉप हाडले आनी तुमी ते ओपन करून दवरले. त्या दाळा तुमचे एक फ्रेंडाचो एक ल्हान भुरगो तुमच्या घरा आसलो, एक 8-9 स्टँडर्डाचो. आनी ताणें येवन सांगलें अंकल आनी हे लॅपटॉप ओपन कर म्हाका आनी तूं गेम खेळोंक जाय, क्रिकेट खेळोंक जाय म्हणून. आनी तो अंकल म्हणटा राव जावना, इल्ले राव तूं म्हणून. आनी आतांची भुरगीं मस्त हुशार न्हय, तीं कालें करतात, तीं ओपन करतात आनी तीं सर्चाक येता. सर्चाक वचून गेम अंत क्रिकेट म्हणून सर्च करता. ते क्रिकेट म्हणलें सर्च केल्लें ताका ते ओपन जाता गी, ओपन जाता गी, उलया जाता. ओपन जावंक साध्य ना. कित्याक ताणें ते ओपन करतना कित्याक दीस फायल डज नॉट एक्झिस्ट म्हण येता ना, दीस फायल नॉट फाउंड म्हण येता. वैगी ते फायल ना तूं म्हण येता. कित्याक ते फायल ताणें ताचे भितर घालूना घालूनातले वरवीं ते वर्क जायना, काम जायना. तशेंच आज आमचे जिवितांत ती तशेंच आमचे भितर देवाची उतरां नात आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. पवित्र आत्मा आमकां हेल्पार, आमकां आयिल्ल्या सिच्युएशनाक, आमकां आयिल्ल्या परिस्थितीक पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करूंक साध्य ना. कित्याक म्हण सांगल्यार आमचे भितर ती देवाची उतरां नात. म्हळ्यार ती लोगोस वर्ड आमी आयकला, आमी वाचता, आमी बायबल वाचता, आमी आयकता, ती जस्ट लोगोस वर्ड. ती रेहमा वर्ड आमचे भितर नातले वरवीं पवित्र आत्मा ते खंयच्या कारणाके काम करूंक साध्य ना. आमकां जाय जाल्ल्या परिस्थितींत, आमकां आयिल्ल्या सिच्युएशनांत पवित्र आत्मा हे स्क्रिप्चर सांग, हे स्क्रिप्चर वा खंयचेय स्क्रिप्चर उडासाक हाडूंक साध्य ना. त्या देखून आमी कितें करता, आमी त्या एरियांत आमी कश्ट काडटा. त्या एरियांतून भायर येयचे जाल्यार, त्या एक समस्येंत, त्या एका प्रॉब्लेमांत भायर येयचे जाल्यार, तशेंच ते लोन केल्ल्या त्या मनशाक तशेंच जाता. म्हळ्यार ताचे भितर ताका कितें संबंध आसले ते स्क्रिप्चर, ते उतर ताचे भितर नातले वरवीं, त्या उतरा सांगता ताणें वेळ करसूं नातले वरवीं, ते उतर ताच्या काळजान नातले वरवीं पवित्र आत्मा ते भितर आसल्यार पवित्र आत्म्याक काम करूंक साध्य जायना. त्या देखून मस्त गरज जावन आसा आमचे भितर ती रेहमा वर्ड्स भितर न्हू भायर आयकत जाय. आमी मस्त पटी सांगता न्हय, पळय त्या ब्रदरा लागीं पवित्र आत्मा उलयता, ह्या ब्रदरा लागीं पवित्र आत्मा उलयता, त्या सिस्टरा लागीं पवित्र आत्मा उलयता, म्हजे कडेन कित्याक उलयना. कित्याक म्हण सांगल्यार ते उतर आमी रिट्रीटाक गेले, हांव रिट्रीटांत आयकत, हांव टिचींग आयकत, हांव कितें केलां म्हण सांगल्यार ते वर्ड आमी भितर न्हू ते आमी भितर आमच्या भितर तावन आमी भायर आयकूना ते वर्ड. जस्ट एक पटी मात्र वाचला, लोगोस जावन मात्र आमी ते काण गेला. प्रेज गॉड, हालेलुया. अर्थ जालो काले म्हणे काले सांगा ब्रदर रोनाल्ड ब्रदर. समा आमी केदाळ आमचे देवाचे उतर आमचे थंय आमी काण घेना. आनी आमी कशें काण घेता म्हळ्यार आमी फिजिकली आमी काली अशें म्हळ्यार आमच्या जिबेन उसारता आनी मतींत आमी काण घेता तें काली, पूण आमच्या काळजाकांत भितर आमी बसयना तें उतर. त्या खातीर आमकां केदाळ तें जायचे त्या टायमार आमकां तें उतर येना आनी आमचें थंय तें कार्य करूंक जायना. त्या खातीर आमी तें उतर केदाळाय आमी त्या उतरा सवाय आमी फॅमिलियर आसाचे, आमी तें कंटिन्युअस आमी रिसायट करना आसाचे. नाजाल्यार आमी एकवट एक म्हळ्यार आतां आमी कशें देवाचें उतरच देव वैगी, सो त्या उतराक आमी एकवटान आसाचे. त्या दाळा आमचें थंय तें काम करूंक जाता आनी आमकां केदाळा जाय त्या प्रमाणे आमकां तें आमकां कार्यागात आमकां कितें जाय त्या सिच्युएशनार तें आमकां मेळटा आनी तें उलयता. प्रेज गॉड. समांगी सिस्टर. करेक्ट वय ब्रदर. उतर आमचे भितर ना जाल्यार बेस्ट भायर तावन वाचचें न्हय.
त्यात देखून आमच्या जिवितांत आमकां ते जोन धरले आशीर्वाद जावन ती खंयचेय आपणावंक जायना. आता आमी हातूं पुरो मागण्या जाल्या उपरांत आमी बायबल वाचता घरांनी, पूण आमकां वाचून जाल्या उपरांत आमकां बायबलांत कितें आसलें वाचलें म्हणून आमकां उडास उरना. करेक्ट. आमी खाली तें वाचचें, आमचे ड्युटी म्हणले बरी वाचचें. वासिचें म्हणून आसा तो एक कायदो आसा, आमकां पयलें हांव सांगलां देवाचें उतर वासिचें म्हणून, पूण आमकां देवाचें उतर खाणगेचें म्हणून आमकां गुर्तू ना. आमी वासिचे त्या खातीर आमी मिसाक वेता आनी खंय वेता थंय वाचतात, देवाचें उतर वाचतात, पूण ताचे वयर आमचें ध्यान मन आसना. आमचें ध्यान मन कितें जाता, इगर्जेन कितें जाता, मागण्या वेळार कितें जाता, आनी एक हिलिंग सेशन कान घेतना जाल्यार मनशांनी दोळे उक्ते करून पळोवचें. हिलिंग कित्याक म्हळ्यार हिलिंग सेशन कान घेतना ती एक घडी आसा, ताचे थंय हर एकल्या थंय तें पवित्रत्म काम करूंक आशेता येता. पूण प्रॉब्लेम कालें म्हळ्यार आमी आमचें ध्यान मन आमी दुसरे कडेन दवरता आनी दुसऱ्यांक आमी नोटीस करूंक वेता, दोळे उक्ते करून आनी करून आमचे एक्टिविटीज दुसरे जावन आसतात. त्या खातीर केदळ आमचें ध्यान मन आमचें आसना उतरां वयर आनी जिजून कितें आमकां सांगल्या त्या प्रॉमिसा वयर, देवान दिल्ल्या त्या प्रॉमिसा वयर आमचें ध्यान मन आसना, त्या दळा आमचें थंय कार्य जावंक शकना. करेक्ट. करेक्ट. प्रेज गॉड. एक मनीस तेंच डॉक्टरा लागीं येता ना, डॉक्टर ताका रिपोर्ट दिता, एक बॅड रिपोर्ट दिता कॅन्सर कितें म्हण, ते कितले पटी तो ध्यान करता. वय गे, घरा आयलो वय मतीन तेंत आसता. वय 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 करेक्ट. घरा आयलो, घरा येताना रोडार येताना आनी कोणी मेळ्ळे आनी कोणा लागीं तेंच सांगलें, तेंच रिपीट केलें, तांतूच वय गे तांतू काल जाता, बे चड जाता. तेंच तुवें देवाचें उतर आमकां दिला, आमकां बायबल दिला, देवाचें उतरां दिल्यात आमकां एक स्पिरिच्युअल तो मिरर म्हण येता, तो मिरर दिला आमकां, आमी कितले ताचे ध्यान करता. वय गे वय डॉक्टराचो रिपोर्ट आमकां सगळो दीस आमकां ध्यान करूंक जाता. ओ अशें सांगलें, अशें सांगलें, अशें सांगलें, आमी चिंताव, लास्ट घडी म्हणसर आमी चिंताव, म्हजे भुरगीं, म्हजे बायल, म्हज्या घोवाक कितें करचें, तशें त्या चिंतना म्हणसर येता. त्याच टायमार वय जेजून अशें अशें सांगलां, जेजून कुर्सार अशें काम केलां, जेजून सांगलां ताच्या गाया वरवीं ताणें कुर्सार ताणें आपलो जीव दिला, ताणें ताच्या गाया वरवीं गुण जाला, हे आमी ध्यान केल्ले करता जाल्यार ते एक बरे रिजल्ट आमकां पळोवंक साध्य आसा. कित्याक जायना म्हण सांगल्यार आमचे भितरच उतार नात, ती रेमा वर्ड्स नात. रेमा वर्ड्स नातले वरवींत ते उतार काले केला. आमी एक पटी मात्र वाचला बायबल, कितें एक पटी वाचला तितलेंच कितें जाय. आतां काले आमी नियमा प्रकार नियमंत आमी बायबल वाचचें म्हळ्यार एक नियमा पर्यंत लॉ म्हण येता, म्हळ्यार इतले तेर्स जाले उपरांत इतले वासिचे, हें वासिचे, तशें जालां. आज बायबल वाचचें एक नियमंत जाला. लॉ मेंटॅलिटी काडून आमी वाचता, खंय वाचिना जाल्यार म्हाका काले जाता कोणना, तशें ते न्हय. आमी निरंतर जावन निरंतर कंटिन्यू केदाळय आमी देवाच्या उतरांत जायचे, देवाच्या उतरांत रावचे, ते आमकां सुटका दिवचे. जॉन 8:32 म्हणटा, सत तूं समजून काडये, सत तुका सुटका दिता म्हणटा. आमी कितें हें संवसार आमकां कितें बे हाडटा, तुका तशें केलां, तुका एशें केलां, तुका माट मंत्र केला, तुका काले नियम, तुका शिराप आसा, हें पुरा कितें बे हाडचें उतरां. तेंच तूं त्या घडये देवाची उतरां तूं नियाळ कर. देवाची उतरां तुका गोत्त आसात, आमकां गोत्त आसा. आमी मिसाक येता वा घरान जाल्यार वाचता, वाचल्यार ते एक ल्हान तांतले एक स्क्रिप्चर काणयोन ते ध्यान करचे जावन दी, त्या उतरां सांगता वेळ करसूंचे, त्या उतरां सांगता पवित्र आत्म्याक विचारचें कितें हें उतर म्हजे लागीं उलयता. तांतू आमकां टायम स्पेंड करूंक टायम ना. तेंच ह्या संवसाराचे जाल्यार आमी विग्गी टायम स्पेंड करता.
केदाळा आमकां तो बावार्थ उत्पन्न जायचे जाल्यार आमी खंडीत जावन परत्यान निरंतर जावन त्या उतरां सांगात आमी वेळ करसितना मात्र तो बावार्थ आमचे थंय चड जाता. आमी चिंतुल्लो बावार्थ तो न्हय, आमी चिंताव पळय तो बावार्थ न्हय. बावार्थ म्हळ्यार आमी मुखार शिकोवंक गेल्यार आमकां कळटा हेब्रेव 11:1 म्हणटा. तेंच कोरिंथकारांक बरयल्ल्या आनी ती म्हणटा 2 कोरिंथी 4:18 तान ती म्हणटा बावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण. प्रेज गॉड, हालेलुया. प्रेज गॉड. पीटर ब्रदर कले ऍड करूंक आसा गी. प्रेज गॉड सिस्टर. भावार्थ इम्पॉर्टंट, पण भावार्थ जे जाल्यार पयल्यान पयले देवाचे उतार ऐकाचे, स्वताची शिकवण ऐकाचे, संदेश ऐकाचे. ऐकल्यार मात पावना, ते मेडिटेट करीचे. तुम्ही सांगले तो भितरलो आवाज ऐकाचे जाल्यार मेडिटेशन इम्पॉर्टंट. जर तर मेडिटेशन ना जाल्यार, नियाळ करना जाल्यार तो भितरलो आवाज येवंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हणजे आमी ते कोरोना वेळार म्हाका तो रिपोर्ट येताना पॉझिटिव्ह येताना म्हाका रप्पा ते तुमी सांगले उतार मोतीक आयले म्हळ्यार ते पवित्र आत्म्यान उडासा गेले, कसली सुमारीची पिडा कम्मसाची पावची ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव ते उतार डेली सदावत कन्फेस करतलो त्या वेळार कितें 91 त्या देखून उतार रप्पा म्हणजे मोतीक पवित्र आत्म्यान हाडले. तुम्ही सांगल्या बरी जर तर आमी उतार उसारिना जाल्यार तोंडार ते उतार आमच्या काळजांत वचूंक साध्य ना. ते काळजांत असल्यार मात्र त्या ऐन वेळार पवित्र आत्मा आमच्या उडासा काडटा. त्या देखून उसारचे इम्पॉर्टंट. आणि तो ताळो ऐकायचे जाल्यार ते मेडिटेशन करी, नियाळ करीचे. आमी कितले आमी देवाच्या उतरांत मेडिटेट करता, नियाळ करता ते जाल्यार आमी तसो ताळो आयकोंक जाता. जशें आमी नेगेटिव्ह मेडिटेट केल्यार आमचे ती तुमी सांगल्या बरी भिरांत येता, तशेंच देवाचे उतार आमी नियाळ केल्यार ते देवाचो ताळो आयकोंक जाता. एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार एकलो डॉक्टर जावनसो तो काले चिंता गदाळाय डॉक्टरा विशयान काले करचे, मुखार काले करचे, त्या विशयान नियाळ करता वेगळी. त्या देखून तो डॉक्टर जाता. जर तर डॉक्टर जाता म्हणून त्या विशयान तो चिंतिना, मेडिटेट करना जाल्यार तो डॉक्टर जावंक साध्य ना. तशेंच देवाचे उतार नियाळ केल्यार मात्र आमची कुडी त्या प्रमाणे काम करता. आणि तितलेच न्हय, पवित्र आत्मा आमकां त्या वेळार तसो आवाज तसो ताळो आयकोंक कुमक करता. त्या देखून ऐकून वय पयले आमी आमच्या भायल्या कानांत आयकता, भितरलो ताळो ऐकाचे जाल्यार परत परत ऐकाचे, तोंडार उलयचे आनी नियाळ करचे इम्पॉर्टंट. त्या मात्र त्या एकवटान आमी आसतना देवाच्या उतरांत तो ताळो आयकूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सिस्टर रेखा काल्या उलोवंक आसा, ते अनम्यूट जावन आसता. येस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. ऐकता सिस्टर. हांव एक पॉइंट ऍड करता. सिस्टरांनी तान सांगले न्ही आता आमी कितें भावार्थ म्हण चिंतिल्लें तें भावार्थ न्हू म्हळें तिणें. हय करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी बरवसाक भावार्थ म्हण चिंतलेलो. मागेले गेल्यार बरवसो भावार्थ एकच म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार कांय खबर ना. बरवसाकच भावार्थ म्हण चिंतलेलो म्हळ्यार जाता होप. सो ते डिफरन्स मस्त डीप असते. होप दुसरे, फेथ दुसरे. सो ते एक ऍड करूंक आशेता हांव. आनी एक कितके म्हळ्यार तेंचे बायबल कितें सांगता, इन एवरी सिच्युएशन थँक द लॉर्ड. हे म्हागेल्या जिवितांत हे मस्त, हे म्हाका वर्ड खबर नासलेले तेन्ना. वर्ड खबर नासलेले तेन्ना बी आय फॉलोड द इन्स्ट्रक्शन. देवाले इन्स्ट्रक्शन हांवें फॉलो केल्ले. म्हाका वर्ड खबर ना पूण ते करेक्ट जालें. ते इन्स्ट्रक्शना प्रकार एवरी टायम थँक द लॉर्ड हांव बाय डिफॉल्ट थँक करत आसलेले. वर्ड खबर उरना न्ही. ओके. पूण ते म्हागेले फायद्याक पडले, म्हागेले बऱ्याक पडले. ते हांवें केन्ना अर्गान दिले तेन्ना खंयच्याय सिच्युएशनार, एनी सिच्युएशनार कितें जावं ते दिसा खंयचीय परिस्थिती जावं ते हांव देवाक अर्गान दिवचें मात्र चूक नासतलें म्हागेल्या जिवितान, एक ल्हानपण आतां पर्यंत बी. सो म्हाका खबर आसा एवरी सिच्युएशन हांवें पळयलां म्हाज्या लायफांत, खंयचे खंयचे परिस्थितीसून देवान म्हाका भायर काडला म्हण. सो ते वटी फाटी पळयत आसतना हे वटी कशें हांव भायर येयलें म्हण एकच एक रिजन अर्गान दिल्ले, कंटिन्युअसली अर्गान दिल्ले.
पूण म्हाका वर्ड खबर नासले. आत्तां कळ्ळें म्हाका ते अर्गां कित्याक दिवं का म्हण आसा. इन्स्ट्रक्शन ते बी एक इन्स्ट्रक्शनान ते येता ते. वय वय आं, तशें. मागीर हांव एक ऍड करूंक चिंतता. तातूंत एक कोरिंथियन्स 1 कोरिंथियन्स 2:5 आसा, हम्म. बवार्थाची बुन्याद. कित्याक तुमच्या बवार्थाची बुन्याद मनशांच्या जानवायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सत्तेचेर पडाजे म्हणून हांवें लेखचें म्हणून सांत पावलो कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा. प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंततां, आमी देवाचें उतर कितले फावटी म्हणटा आनी आमी कितले फावटी आमी ट्राय करता आनी आमी करता. हांव म्हणटा म्हज्या बळान, म्हज्या सत्तेन हांव कितले फावटी 100 फावटी 200 फावटी अशें म्हणटा. पूण म्हज्या भितर हांवें देवाक काम करूंक सोडिचें. म्हजो फोकस जेजू क्रिस्ता वयर आसाचें. त्या दाळा मात्र ते उतार आमच्या भितर ते उरता. नाजाल्यार ते आमचे ते इल्ल्या दिसांनी ते भायर वेता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सत्तेचेर आसाचे म्हणून सांत पावलो क्लियरली म्हणटा. मनशाच्या जन्मायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सत्तेचेर पडाचे म्हणून म्हणटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हम्म. आमी मनशाक कितें मनशाच्या सक्ते वयर आमी वेता वयगी. आमचे हर एक कार्य आमी कितेंय करता जाल्यार म्हज्या एकांतूत हांव म्हण. इवन आमी चिंतले तशेंच न्हय, बाबार्थ म्हळ्यार तेंच. म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं वा हांवें कितें केलें, हांवें इतले उपास केले, हांवें इतले मागणे केले, तें बाबार्थ म्हण. तंतुतोन मात्र म्हण. हांगा देवाचे उतर ब्रदरान सांगले बरें, देवाच्या त्या सक्तेन. ते परत्यान वाचयेत गे ब्रदर. वय. कित्याक तुमच्या बवार्थाची बुन्याद मनशाच्या जानवायेचेर न्हय, करेक्ट. बगार देवाच्या सत्तेचेर पडाजे म्हणून हांवें लेखलें. वय वय. आमचे कितें मनशाच्या जन्मायेचेर वय. ताचे वयर वेता. वय. प्रेज गॉड. सिस्टर रेखा करते. होय, देवाचे सकत म्हणटा ना, देवाचे उतार स्वतःचे सकत. करेक्ट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. देवाचे उतार स्वतःचे सकत. त्या उतराचेर आमचे पातळी आसत. कित्याक देवाचे उतार आणि देवाक आमी विंगड करूंक जायना. तुम्ही खंयी गेल्यार निमाणे येता उतारच. प्रेज गॉड. देवाचे सकतच देवाचे उतार म्हणटा वयगी. वय. उतराचेर, देवाच्या उतराचेर. आता जेजूय आमकां खंयी सांगना, तुम्ही सांगल्या बरी ते तुमच्या भावार्थान तुमकां बरो केलो म्हणटा वयगी. तो भावार्थ कोणाचेर? जेजून गेल्ल्या कामाचेर. तो भावार्थ येयले जाल्यार देवाचे उतार इम्पॉर्टंट. देवाचे वय. उतार ऐकतना भावार्थ येना. वय सकाळचे उतार शिकोवन. तरी एक मूळ उतारच म्हणजे कित्याक उतारच ना जाल्यार आमकां भावार्थ येवंक साद येता. या जेजूक समजोवंक साद येना, या देवाक कळपूंक जायना. उतार इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. आनी आमी आमचे उतार उसारतना हांव जेजूकूच भेटता म्हणल्यार चिंतप आमचे कडेन आसाचें म्हण चिंता हांव. करेक्ट. वय वय वय. देवाचे उतार उतार वाचतानाय सगळे. तशेंच, उतार आयकताना आमची मोत खंय आसता. म्हणजे जेजू म्हजे लागीं उलयता म्हणल्यार आमकां खबर आसता, ते गुतूच आसना. वय. प्रेज गॉड. बरें रेव्हलेशन आज आयलें. प्रेज गॉड. करेक्ट. आमचे देव ताचे वयर येता. होय, देव उलयतना उतरां मरिफात उलयता. आता आमी वय. उलोवंक शकना, देव उलयता. देवाचे उतारच देव. देव त्या उतरां मरिफात आमच्या लागीं उलयता. त्या मनोभावार्थान गेल्यार आमकां समजूंक गेल्यार सुवागत. वय 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 वय. वय. करेक्ट. मनशाची जाणवाय म्हणून काण गेल्यार जायना. हो मनीस वय. उलयता ताच्या जाणवायचेर उलयचें ना. तो देवाचेर भावार्थ घेवन ते उतारच देव समजून तो देव त्या उतरां मरिफात उलयता. या भावा भयणी मुखार उलयता म्हूण समजल्यार आमकां तो देवाचो एक अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. वय. प्रेज. करेक्ट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी एक आमी सांगचें म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांव जिवीत, आमच्या क्रिस्तांव जिवितान कित्याक ते एक रेहमा वर्ड, ते भितर तावन वर्ड, ते वॉयस आमकां कित्याक आयकूंक जायना म्हळ्यार आमी उतरांत वेळ करचुच्यो न्ही चड, आमी मागण्यांत वेळ करसिता.
ते देखून आमी कितें मागण्यांत चॅम्पियन्स उतरांत वेळ करची ना त्या देखून आमकां भितर तो वॉयस आयकना त्या देखून आमी कितें करता आमचो स्ವಂತ निर्धारा प्रकार आमी खंयचें काम करचें जाल्यार आमच्या स्ವಂತ निर्धारा प्रकार आमी करून घेता त्या देखून तो भितरलो वॉयस आयकचे जाल्यार आमी मागणे चड करचे न्ही मागण्यांचे आनी देवाच्या उतराक टायम चड दिवंक जाय आमी मागणे एक घंटो करता जाय जाल्यार तेंत देवाचे उतार वाचताना एक ल्हान सोदता इवन आमी जावंक पुरो आमच्या फंक्शन्सांत घरांत काही कार्य जाता आसतना सगळ्यांनी आमी पळोवंक गेल्यार ते मागणे लांब लांब असतात तेंत देवाच्या उतराक ताचो नियाळ करूंक आमकां ल्हान टायम त्या देखून आमकां भितरलो वॉयस तो आमकां रेहमा वर्ड आयकूंक मस्त कश्ट जावचे प्रेज गॉड म्हळ्यार हेणे करचे सांगचे जाल्यार रेमा वर्ड ऐकपाचे जाल्यार मेडिटेशन इम्पॉर्टंट रेमा वर्डान मात सकत हा वय ते उतार ऐकल्यार मात म्हळ्यार जोशो 1:8 सांगता मू जमसाचे पुस्तक सदांच तुज्या वांट्याचेर दवर पळयार दीस आनी रात ताणें ध्यान करीचे ते इम्पॉर्टंट मेडिटेशन दीस आनी रात ते जाल्यार मात्र काय जाता आमच्या जिवितांत हर एक काम सक्सेस जाता वय त्या देखून इम्पॉर्टंट मेडिटेशन केल्यार मात्र ते उतार जीव येता आमच्या त्या उतारांतलो जीव आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता आमी एक पार्ट मात करता आयकून आयकून बावार जाता वय पूण त्या विशयान चड मेडिटेट केल्यार मात्र तातूंत असलो जीव आमी अनुभव करूं आनी तातूंत असलो भितरलो ताळो आयकूंक जाता मेडिटेशन नियाळ करचें इम्पॉर्टंट कित्याक जोशो 1:8 क्लियर बरयला सदांच तुज्या तोंडाचेर आसूं कित्याक जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा उतर आयकल्या वरी बावार जाता आनी आमी दीस आनी रात ध्यान करीचे ध्यान केल्यार आनी तातूंत कितें बरें सत्र्यान पळयार आमची हर एक कामां सक्सेस जातात आमकां जैत मेळटा त्या देखून मेडिटेशनाक आमी इल्ले काय म्हणटात टायम उणो दिता आमी तो नियाळ करना चड त्या उतरा विशयान त्या देखून तो ताळो आमकां आयकूंक जायना ते जाल्यार आमी आयकले परत ते हे करता नियाळटा ते जाल्यार त्या ऑटोमॅटीक ते आमकां जागयता तो आवाज भितर जावन प्रेज गॉड हालेलुया आनी कोणाक उलोवंक आसा गी कोणाक उलोवंक आसा जाल्यार उलया काय मनी सवाल आसात गी वाला विचारयेत काय डाऊट असले डाऊट वा कोणाक मागण्यांची गरज कसली आसा जाल्यार उलय संगीत सिस्टर तांकां अनम्यूट करून उलयचे जायना बाकी लोकांक तांकां हँड रेज करपाचो ऑप्शन सांगा ओके म्यूट ऑल केला हँड रायज करा म्यूट ऑल केला सगळ्यांक म्यूट केला सगळ्यांक कोणाक उलोवंक नांगे म्हण प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड रेखा आनी काले म्हणे सांगोंक आसा गे अनेक पॉइंट म्हळ्यार हांव आयकता सिस्टर आयकता सांग हांव बायबल वाचते आसलें अशेंच म्हागे डेलीचे थोडे वस्त आसतना हांव ओल्ड टेस्टमेंट वाचते आसलें आनी थंय म्हाका मेळ्ळें वाचूंक देवान पर्पजली इस्रायल घरांक लागींची वाट दाखोवना बसयलेल्या गांवांक पावोंक पर्पजली देवान तांकां लांब वाट दाखयली आसा तें कित्याक म्हळ्यार देवाक खबर आसली ही प्रजा कितें तरी चडून हे जालतना वापस वयता म्हूण लागीं आसता ओके हांव हे घेवन मस्त हांव चिंते आसलें मेडिटेट करते आसलें
आमचो देव कितलो परफेक्ट प्लॅनर म्हणून. प्रेज गॉड. म्यूट झालंय. ऑफ झालं तुझं माईक. हा ऐकता सिस्टर. आता ऐकत कट झालंय मध्ये. सो हांव ह्या उतरार हांव त्या दीस हांव तशें हांव अशें देवा कडेन अशें उलयतालें, गॉड यू आर अ परफेक्ट प्लॅनर. ओके, कोण तरी आतां आमीच त्या जाग्यार आसले जाल्यार लागीं वाटेन हाडया अशें म्हण चिंत आसलें. करेक्ट न्ही? वय वय. हा? पूण देवान पर्पजली लॉंग वाट दिली. कित्याक म्हळ्यार ही प्रजा वापस वयतली म्हणून. तिने वापस वच न्हय आनी तेचे ते गुलामाचे हेका ते स्लेव जावंक तेचे स्लेवरींत हिणी वच न्हय. हिणी प्रॉस्परस लायफ लीड करका म्हण. अशेंच आमगेर जिवितान बी जाता खंयचे तरी एक इन्स्टंट हिलिंग जाता. ओके, इन्स्टंट हिलिंग जालतना तेजे ते वाट खबर उरना कशी जाले की म्हण. आनी इमिडिएटली चान्सेस उरतात की तिने तिंगेल ओल्ड लायफाक वापस वयचे. वय वय वय. करेक्ट मस्त न्ही? जातात. वय वय वय. इमिडिएट हिलिंग जाल्ली फाटी हय. तांच्या ओल्ड लायफाक गेल्ली. हा. जायते लोक आसात. कित्याक म्हळ्यार ते बायबलान देवान क्लियरली सांगलेलें आसता. हांव कित्याक हेंका लागीं वाट दाखयना की म्हळ्यार तिने तिंगेले फाटी वयतात. फाटी. हं. सो म्हाका हें मस्त टच जालें हें ते वर्स. आणि तांतू इजिप्टांतून भायर सरले सकडी बसयल्ल्या गांवाक पावोवनात न्ही. हय हय. म्हाका दिसता 70 कितेंगी तशें कालेंगी आसा नंबर्स हांव चिंता हांवें वाचल्या प्रमाणे खंयगी मस्त उनो लोक गेला पावला. वैगी ब्रदर पीटर ब्रदर आसा गी. आसा आसा. वय वय. ऑफ जालाय ब्रदर. बसयल्या गावाक मईच्या संगात असले कोणी वसा जोशुआ कालेब आणि ताचे संगाती मात पावले न्ही. हॅलो ऐकता जी. ऐकत ऐकत. वय वय वय. मागीर तेंचे कीर्तनांत एक बरयला ही दारूण काळजाची प्रजा जर तरी तांणी म्हज्या उतराक पाळो दिलो तर केन्नाय तांकां सोडयत आसलो म्हणटा देवाचे उतार. आतां सिस्टर रेखा सांगल्या बरी दारूण काळजा म्हळ्यार देवाचे उतार कितें सांगता तें तांणी हें करिना. त्या देखून तांकां इतले वर्सां लागली. जर तर देवाच्या उतराक तांणी विधेय जाल्ले तर तांकां सुलाबान ते बसयल्या गांवाक वचूंक जाताय आसलें. आतां आमचे प्रॉब्लेम इथंच सेम. आमी देवाचे उतार कितें सांगतात ते बिलीव करनातल्या वरवीं देवान दिले ते जिवीत आमकां अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी कोणाक उलोवंक आसा जाल्यार उलया, ना जाल्यार आमी थँक्स गिविंग प्रेयर करून एंड करुया मिटींग. रेखा एक प्रेयर कर. ओके सिस्टर. करू स्टार्ट करू. स्टार्ट कर. आबा बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव तुका अर्गां दिता. आमकां हो आयचो वरतो दीस आनी हो वरतो वेळ तुवें आमकां हर एकल्यांकी फावो केल्ल्या पासत तुज्या उतरांत वेळ खर्चोंक तुजें उतर कितें शिकयता तुजें सत कितें आसा तें समजून घेवंक आमकां हर एकल्यांकी तुवें आयती केल्ल्या खातीर तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव तुका अर्गां दिता. तशेंच तुवें आमकां हर एकल्यांकी दिलाय मजतदार जावन पवित्र आत्म्याक. आमी हर एका वेळार हर एका परिस्थितीन हर एका संदर्भार हर एका डिसिजनार आमी ताचे वयर मात्र अवलंबीत जावंक तुजें उतर आमकां शिकयता. न्ही की खंयच्या व्यक्ती वयर न्ही की खंयच्या वस्तू वयर पूण तुज्या त्या मजतदारांतय आमी तुज्या मजतदारा वयर मात्र आमी अवलंबीत जावंक म्हूण तुजें उतर आमकां शिकयता. तशेंच बापा हांव तुका काळजांतल्यान अर्गां दिता. म्हज्या आध्यात्मीक जिवितांत म्हाका तुजें उतर कितें सांगता म्हूण शिकोवंक जायते सुवार्थेगारांक म्हज्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या पासत
तुझ्या पुता जेजूच्या नावान हांव तुका अर्गां दिता की तुवें आमकां हर एकल्यांक विंचलाय तुजें 7 जाणां जावंक न्ही की आमी तुका विंचल्ले न्हय पूण ती तुजी विंचणार आशिल्ली की आमी तुजें 7 जाणां जाय म्हण आमकां हर एकल्यांक तुवें विंचल्ल्या पसत बाबा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव तुका अर्गां दिता. तशेंच तुजी ही सुवार्ता आमच्या तावन आनी हर एका सुवार्ते घरातावन ह्या संवसाराच्या पोंता पर्यंत पावोवंक तुज्याच त्या पवित्र आत्म्याची आदार आमी हर एकली मागता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सक्तेन हें साध्य ना. तुज्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र आमचें तें हें साध्य जावन आसा. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. आमेन आमेन. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Blessed night. Amen. Palen join जाऊया. Okay, sister. Okay.